बेणीनो नतला फेस्त 2021 हांगासर आसा जे कितें पयिल्ल्या नतला दिसा बेतलेहेमांत घडलें तें आज आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयतले आहोत. बाळोक जेजूक, मोरयेक, झुजेक, देवदूतांक, गोवळ्यांक तशें रायांक आमी देखतले आहोत. आनी हे क्रिसमस घडीत आमी परत जियेतले आहोत. बऱ्या मनाच्या मनशांक शांती आनी समाधान हाडून आयिल्लो जेजू बाळोक आम्हा सर्वांक आपली शांती समाधान दिव म्हणून ह्या वेळी आमी मागया. आमच्या फिरगजेचे ल्हान तशे व्हड कलाकार हे दृश्य रूपक तुमच्या मुखार प्रदर्शीत करतले. संतोष पावचे जेजू सजल म्हाजो संतोष आमी एकामेका वांटून घेवचो. समेस्तांक देव बरें करूं. मोगाळ भाऊ भयणीनो, नातालांचो सूर्यो उदेला, पातकांचो काळोख पळून गेला. बाळोक जेजू जल्मला, संतोष संवसारार फांकला. शांती समाधान आमकां तो हाडून आयला. मोरयेचे उदरी आयलो संवसारी, देवलो भुमीर सडच्याक कुर्सारी. क्रिस्त सडवून दार ओडुका कुळदार, पातक्यांचो आदार. येया बेतलेहमाक, देखच्याक क्रिस्त रायाक, प्रिती कुवाराक, शांती सागोराक. ल्हान भावंडांनी दिसता समी देखयांगी आमी. जल्मला जेजू बाळोक जल्मला.
Cristraia Priti Kuvara Shanti Sagora नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस पर तुझे सवय आसा या उतरां सवय श्रेष्ठ देवदूत गब्रिएल मोरयेक बरी खबर हाडून आयिल्लो चत्रांत सुवात मेळनातल्या देवबाळकाक गोरवां खावणेर जल्मोंक सुवात लाभली मोरी माई जुजे बाबाल संगी बाळोक जिजूक जयो जोपी काडता जयो जयो जिजू बाळा Ah
बोकड्या हिंडाची जतण घेवन आसलेल्या सद्या गोवळ्यांक जिजूच्या जल्माची बरी खबर देवदूतांत हांव लाभली. बुडव्यांचे गायन तांणी आयकलें. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी. गोवळी म्हणूंक लागले, वसुया आमी आतांच बेतलेमाक आनी सर्वेस्परान आमकां कळीत केल्लें तें निसंगत आमी पळोवन येवया. धांवाधांवी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणेर न्हिदायिल्ल्या बाळकाक देखून ते संतोष पावले. हांसून नाचून व्हड संतोशान समयेच्या जल्मांतय आमी संतोष पावया. गोवळी आमी सर नाचुया. Somya
उदेंतीचे ते गराई गास्पर मेलकोरो आणि बाल्तजार भांगार दुंपो आणि रक्ताबोळो आपल्यो काणिको घेवन जिजू सोम्याक मान बेटोंको बेतलेमाक आयले जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा तें विचारी उदेल्लें तें ताचें नखेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हणून आयल्या राय हेरोद लागीं तें म्हणालें नखेत्राच्या उजवाडान आपल्या सडवंदाराक भेटल्ल्या उदेंतच्या त्या जाणत्या संगी आमी जिजू बाळकाक नामान करुया आमचो मान आनी गौरव ताका आमी भेटोवया एक नखेत्र अंतराळाचेर झिलमिलता मिणमिणता Chirimeta, mirimeta, oh,
बेतलेमाच्या गोरवां खावंट देव भाळ जल्मला इमानवेल वा देव आमचे मोदें तो जाला देखून संतोषान सर सांगता मेळुया आंज्या संगी गितां आमी गावुया गोवळ्यांचो नाच नाचोवया महिमा ताची गाजोवया संतोष आमचो पासारुया बेतलेमाच्या गोरवां खावणेर बाळको जिजूसो जल्मा देस अख्ख्या संसाराक बरवशेचे उगम सडवणेचो आरंभ काळो कातावणू उसवाडाक उतरोवणू
ना दिसत्या देवाचें दिसचें मुखामळ जावन देवाचो अपरमीत मोग आनी ताची एका कोळत परगट जाल्लें चारित्रीक गणित. जेजू बाळकाच्या जानानाथय आमी संतोष पावया. मोळये माये आनी सांजूज संगी हॅपी बर्थडे जेजू तुका म्हणून आमी गावया. हॅपी बर्थडे जेजू तुका. Happy birthday, Jesus, happy birthday to God.
मोगाचनो जेजूच्या जल्माचें घडीत आमी आतां नियाळ्ळें महिमेन परत येवंकाचो जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत ह्या नातालां फेस्ता वेळी जल्मोन येवं आनी आपल्या शांती समाधानान आमकां बरूं तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. फेस्त पिर्जेंत लेस्ली लुईस आनी कुटाम तांकां भेटू तशेंच मुर्तोमासात प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया फेर्नांडीस हेड भेटू प्रकाश आनी रेश्मा पसाना हेड भेटू लियोना आनी ओनेल डेसा तांकां भेटू फिलोमेना लुईस पुत्तूर गिल्बर्ट कर्नेलियो आनी कुटाम कक्कुंजे विलियम मार्गरेट फेर्नांडीस आनी कुटाम मिलाग्रेसी माइकल डिसिल्वा आनी कुटाम उपूर्बी पीटर लविना मेंडोन्सा उपूर्बी Agnes D'Souza Santecatebi, Priscilla Luis आणि कुटाम उपूर्बी इग्नेशियस फ्लाविया मेनेझस मिलाग्रिसिये आणि अनिल नोरोना आणि कुटाम कक्कुंजे हांचे ते साव बसून ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सोबे आसो. आज आमकां जल्माला तारोक तोच सुमी जेजू क्रिस्त बाळका जेजूक आराधन करूंक आमी सर व्हडा संख्यान ह्या अल्तारे भोंवती जमा जाल्या. आमी भेटोवचें हें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक हे घडीभर आमच्या पातकांचे दूख आमी धरया. नितळ काळजान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आमकां तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्यो आपसत बगेवन सदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उजवाडाच्या परसळान तुवें भरली, कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्याच पुताक काळोखान बुडलेल्या संवसाराक उजवाड कसो पाटयलोय. गोरवांच्या गोट्यान तो आंकवार मायेचो अस्कत बाळोक जालो, तरी तोच तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी तेर बरवशान सतमंता. देखून एक दीस सर्गार ताचे संगता संपोवन उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर मन मागता. त्याच आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इसाइया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतेल्यांच्यार एक उजवाड फंकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलय, तांचो संतोष चडयलय. लुवणेच्या समयार संतोषतात आनी झुजाची लूट वांटून घेताना उल्हासतात. तशें ती तुजे मुखार आनंद भरीत जातात. कित्याक मिदियानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें. तांचे बाराचें जूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलय. धरणी जणजणतली सगळीं पांयां तणां आनी रक्तांत लोळयल्लीं वस्त्रां हुलपून वेतली आनी उज्याचो ग्रास जातली. कित्याक एक बाळक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला. ताच्या खांद्यार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां, विस्मीत बूध दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवर. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजान सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपलें राज चलयतलो. आतां तावन नितेकाली न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें राज तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दलबारांचो सदस्पर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतारें. सर्वेश्वराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियानो सर्वेश्वराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हर्षया, ताचें नांव वाकना. ताचें तारण दिसपडतें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सरपर्जा ताची विचमितां कळया.
उल्लासूं आख्खो संवसार गरजो दर्यो सागोरांनी तांतलें फूल पिका समें उल्लासूं बोईम वाटा संतोषान हालों दलों रुका जडांनी भरलेली रानां सगळी सृष्टी उल्हासूं येता त्या सर्वेश्वरा वय येता तो प्रितुमेची मुनसुबी करच्या सगळ्या संसाराची सता समेश जनांगाची नितींजो जडती करतलो सांत पावलून तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप मोगाळ भावा सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या सर्व अधर्म आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सर्वणदारा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक भागी भरवशान वाट पळयोन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो सर खोटेपणांतलो आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करणी आदारूंक उर्बेता तसली एक पर्जा विंगड करून दवरचे खातीर ताणें हें केलें देवाचें उतार हें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी आगोस्तो चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्मान धाडलें हे पयलें जनगणन क्विरीन सिरियाचो अधिपती जावन आसल्या काळार काडलें देखून समेस्त आपलें नांव दाखल करूंक आपापल्या स्वंत गांवाक गेलीं जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलियाच्या नाजरेत शारात हांव जुदेयांत असलेल्या दाविदाच्या शाराक बेतलेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो ताचे लागीं कारर जाल्ली ताची पोतीन
मोरी ताचे सांगाता गेली तवळो ती भरलेली गर्भेन ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली ताका तिणें फळ्यांनी गुट लावन एक खावणेंत न्हिदायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नासलो त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे गोवळे जागे रावन आपल्या हिंडाचेर रातीची राखण करन आसले तवळो एका सणे सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोवती फांकलो आनी ते भियान तरतरले तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात सगळे पोरचेक ओड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां आयचे राती दाविदाचे नगरे तुमकां एक तारक जल्मला तस्सो कुरेस्त सोमी आनी हो तुमकां एक गुर्तू फळ्यांनी गुट लावन कावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळोक तुमकां मेळटलो तितल्यार एकच सणे देवदूता सांगाता सर्गींच्या दळबराचो ओडयेक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी देवाचे उतर हे क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो आख्खी पवित्र सभा आयचे राती नतलांची परब आचरण करता देव मनीस जाल्लें घडीत प्रत्येक तरान नियाळता आमकां जल्मला एक तारोक तोच सोमी जेजू क्रिस्त तर थोडो वेळ ह्या पेस्ताच्या मिस्तेरा विशांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया नतल देव मनीस जाल्लें पेस्त आमचो देव आमचे सारको रक्ता मासाचो मनीस जावन आमचे मदें आयिल्लें फेस्त जेजू क्रिस्त जल्माच्या आदींच इजाया प्रवादीन सांगिल्लें आसा एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणून नांव दवरतली इजायाचो हो प्रवाद आयचे दिसा पूर्ण जाला देव ग्रेस्त तरी दुर्बळो जावन जल्मला म्हजो आनी तुमचो इश्ट तो जाला देव कित्याक मनीस जालो देव मनीस जालो मनशांक देवा बरी करच्याक खोट्या सक्ती विरोध झुजोंक आदार तो दिवंक आयला सांगत आस देवाच्या मोगाची ती गुंडाय आमकां कळीत करूंक देवाचो पूत मनीस जाला देवान आपल्या सारक्या आनी स्वरुपान रचल्ल्या मनशान पातक आदारून आमचे थंय आसलें ताचें सारकें आनी स्वरूप होगडायलें तरी देवान राय नितीकर्त प्रवादी हांचे मरेपात आमचे तें होगडायिल्लें स्वरूप नव्यान करूंक प्रयत्न केलें मनशान आपल्या काळजाच्या दारुणायेन
तांकां तिरस्कार केलें. निमाणे देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो. ताचे मुखांत्र मुळावो मान, गौरव आनी श्रेश्ठता फाटीं हाडचें देवाचें मोगाचें योजन जावन आसलें. सांजुआंव सुवार्थेंत हें सत भोव आपुरबायेन परगडटा. शब्द मनीस जालो आनी आमचें मोदें तो जियेलो. कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा ताच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. मनशांचेर आसलो देवाचो मोग जेजू क्रिस्ता मरेपात संवसारी परगट जालो म्हणलें सत आमकां देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आस आपोवन दिता. दुसरें, नतालांचें फेस्त खालतीकायेचें वा दिनपणाचें फेस्त. आयची सुवार्ता आमी आयकली. जेजूच्या जल्माची घडी सुवार्थेकार लूक अशें वर्णयता. ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एका पुताक प्रसूत जाली. ताणें तिका फाळयांनी गुठलावन एका खावनेंत न्हिदायलो. कित्याक छत्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो. रावळेरांत जल्मज आसलो जुदेवांचो राय खरेपणी गोरवांच्या गोट्यांत जल्मोन सगळ्या मनशा कुळाचो राय जालो. आपले व्हडपण आनी श्रेश्ठता ताणें आपल्या खालतीकायांत दाखयली. बापायच्या गोपान तावन संवसारांत मनीस जाता आसतनाच ताणें दुबळेकाय, दीनपण आनी खालतेपण ताणें पांगोरलें. सैमाने तो देव तरी त्या समासंपनाक तो लोबदलो ना. बगार मनशां सारको जावन गुलामांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो म्हूण देवाच्या पुताच्या खालतीकायेक साक्ष दिता सांव पावलो पिलिपिकारांक बरोवन. सर्गा संवसाराचो राय एका हिवान आंकोडचें अस्कत निराश्रीत बाळ जावन गोट्यांत जल्मला. खरें खालतेपण देवातावन तें येता. सांत जाकोब सांगता देव गरव्यांक मुखार रावता पण खालत्यांक आपली कृपा दिता. गरवी हेरोद राय जुदेव मुखेली जेजूच्या येण्याचो संतोष भोगूंक पावले नात. बदलाक ते खालते गोवडी जाणटे आनी सादो लोक जेजू बाळकाक भेटोन वर्त्या संतोशान ते भरले. देवाचो पूत जेजूचें तें खालतेपण पळोवन आनी भोगून सांत पेद्रू आपल्या पत्रांत अशें बरयता. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. अशें ताका निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां उंच उबारतलो. जर ह्या नतालांच्या फेस्ता दिसा त्या गर्दनाच्या गोट्याचेर आमी दिश्ट घालूं जाल्यार क्रिस्ताचें खालतेपण ताचें तें दीनपण आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. सादी बळी
निजायकी कितली बागी. तिसरें नतल शांती समाधानाचें फेस्त. जेजू शांतीचो कुंवर. कित्याक तो तुटोन गेल्लो हर एक संबंध सारको करता. शांती समाधानाची जिणी आमकां बसयता आनी ससन शांतीच्या गांवाचो बरवसो आमचे ते उपजयता. रोमाघरांच्या आडाळत्या काले कोस्टोन आसलो पालेस्तिनाचो लोक शांती समाधान फावो करच्या शांती कुंवराक राखोन आसलो. हाका सरी सावन इसाया प्रवाद्यान केल्लो एक बाळ आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला आनी ताका हे नांव दवरलां पदवेदार देव, सस्नीक बाप, शांतीचो कुंवर. जेजूच्या जल्माची ती बरी खबर गोवळ्यांक दिताना बडव्यांनी हिंस उतरां परत उसारलीं. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती समाधान देवाक मानवल्ल्या मनशांक संवसारी. जेजू क्रिस्तान आमची भिरांत पयस करण आमकां शांती समाधानाचो बरवसो दिला. हाचे द्वारे अशांती आनी नासमाधानाच्या संवसारांत आमी हर एकल्यान देवाच्या शांती समाधानाची हातेरां जावंक आमकां प्रेरण आनी धैर्य मेळटा. शांतीचो कुंवर जावन जल्मल्लो जेजू क्रिस्त मोडून देसवाटलो हर एक मनशा संबंध सारको करता. शांती समाधानाची जिणी आमकां तो फावो करता आनी अमर जिवीत तो आमकां बसयता. ताणें दिवचें तें शांत समाधान हेर कोणूच दिवंक शकना म्हणटा सांज जुवांव आपल्या सुवार्थेंत. क्रिस्तस आमची आनी तुमची शांती म्हळ्या उतरांनी जेजू मात्र आमकां बाळटा तसली शांती लाभोवंक शकता म्हणटा सा पावलो एपेस्करांक बरोवन. तर आमी शांती समाधानाची हातेरां जावया. शांती समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटलीं. निमाणें नतल वांटून घेवचें फेस्त. दिल्ल्यांत आमी घेता म्हणटा आसिसीचो सांत फ्रांसीस. नतल खरेपणी आमी वांटून घेवचें फेस्त. नतला फेस्तांत आमकां मेळिल्लें देवाचें आमोलीक इनाम जेजू क्रिस्त तो जावन आसा. देवान ह्या संवसाराचो असोय मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक आमचे संगी वांटून घेवंक तो फाटीं सरोंक ना. नतला वेळार आमचो मोग आनी संतोश हेरां सवें वांटून घेवचें मात्र न्ही, आमकां हेरांच्या बरेपणा खातीर साक्रिफीस करचें गरजेचें जावन आसा. देव मोग जावन आसा. ताचे थंय जियेल्यार आमी उजवाडांत आसाव. पूण आमची काळजां आनी मनां दांपून आसल्यार आमी काळोखांत उरताव. काळजां तुमची उगडा आनी उदारपणान वांटून घेया म्हणटा पापा फ्रांसीस
आपल्या नतलांच्या संदेशांत वांटून घेवचें. आमकां पेल्यातय आस्को तो हुस्को दाखयता. आमी नतलांचो संभ्रम आचारून संतोश दादोसकाय भोगतना आमचे भोंवतणी आमच्या शेजारा आमच्या वाड्यांत वा परिसरांत जायतीं भुरगीं व्हडां दुबळीं कश्टांत आशिल्लीं आमकां पळोवंक मेळटलीं. जर आमच्या नतलां फेस्ताचो हो संतोश आमी तांचे सवय वांटून घेतलो जाल्यार तवळ आमी भोगसो तो संतोश तांच्याय मुखामळार आमकां पळोवंक मेळटलो. आनी तवळ बाळोक जेजूस संतुश्ट जातलो. तर मोगाळ भावां भयणीनो, आज आमी नियाळ केल्ले विशय फकत 4. पयलें, नतल देव मनीस जाल्लें घडीत. दुसरें, नतल खालतिकायेचें वा दिनपणाचें तें घडीत. तिसरें, नतल शांती समाधानाचें आनी निमाणें वांटून घेवचें फेस्त. तर ह्या नतलांच्या फेस्ता दिसा मात्र न्ही, ह्या नतलांच्या काळार हो जावं दी म्हजो तुमचो हर एकल्याचो अनुभव. तोच बाळोक जेजू आम्हा सुमेस्तांक आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. आमेन. भावार्थाची उसारणी आमी आज करता आसतना हांव कुंवार मरयेतावन तो जल्मलो म्हळ्या उपरांत थोडो वेळ मौनपणी बाळका जेजूक आमी मान करया. सतबंता देवाक, सर पदवेदरा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो हांव कुंवार मरयेतावन जल्मलो. पोन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखेपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, मनशा कुळाक पातकाच्या बांदपासांतलें सोडोवंक मनीस जावन जेजूक आमकां दिल्ल्या दुनिया देवाक आमची मागणी आतां आमी भेटोवया. सर्गींच्या बापा, तुजो कळमीत नातुल्लो मोग मनशाच्या काळजांक पावोवंक वावर करच्या आमच्या भाग्यवंत पापाचेर, गवळी बापांचेर, याजकां, धार्मिकां आनी लायिकांचेर तुज्या मोगाचो शिववत. मोग मेळण्यांतल्या दुबळ्या धाकट्यां आनी साद्या लोकांक तांणी तांचो वावर दिवच्याक तूं कृपा दी म्हण मागता. सर्व आमच्या राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी कलतेपण आदारून सतानितीन विशेष जावन गरजेवंतांच्या आनी निर्गतिकांच्या उदरगते पसत कळनासतना वावरूंक
आनी शांती समाधान आसा करूंक गरजेचो आदर लाभय म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. तुझ्या पुतान जेजून दिल्लो मोगाचो आनी शांती समाधानाचो संदेश आमी सर्वांनी मानून घेवन फिरगज याजकां आनी धार्मिकां सवें एकवटाची माया मोगाची आनी शांती समाधानाची फिरगज बांदून हाड हेरांक साक्ष दिशें आमकां कुरपेन बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुवें तुज्या पुताक तुजो मोग आमचे थंय दाखोवच्याक ह्या संवसारी धाडलोय. तोच मोग आमी हेरां थंय दाखोवंक प्रत्येक जावन पिडेस्तांनी अस्वस्थ आसलेल्या प्रायवंतां अनाथां आनी गरजेवंतां भाव भयणी सवें तो वांटून घेवंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काजारी जोड्यांनी आनी कुटुंबाच्या संद्यांनी तशें शांती समाधान नासता जिवोवच्या सर तुज्या भुरग्यांनी आपापलें उणेपण सांडून एकामेका बोगसून मोगान जिवंक तांचे थंय बरें मोन तुज्या पुता शांतीच्या कुवारा मारिपात रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या फेस्ता मोगाच्या फेस्ता संदर्भार आमच्या कुटुंबांतावन पयस परगांवांनी वावर करनासच्या आमच्या मोगाच्यांक बरी भलायकी वावरान संतोश आनी यशस्वी आनी आयच्या दिसा तांणी भोगचो संतोश आनी उल्हास तांच्या जिणेच्या हर एक घडये अणभव करूंक ती पावोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुका भेटयलेली सर्व प्रार्थना तूं दयेन स्विकार कर. दिसपडट्या आमच्या जिणेंत तुज्या पुता जेजूक सोदूंक आनी ताका भेटोवंक आमकां कितें गरज आसा तें सर्व तूं आमकां दया कर. ह्या आमी मागता तुज्या सपुता जेजूचे नांवी. आज भेटवणे वेळार एकठांय करची काणीक याजकांच्या निर्वहणा खातीर जावन आसतली. Bye.
तुमच्या भावां भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा तुजो पूत मनीस जावन आमचे मनशा सैम तुका एकवटलें वो अजाप वनगुड संभ्रमो जी भेटोवन ह्या प्रकाश भरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानवो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सारकें कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश बंकलो. मनशा रुपान दिसच्या देवाक वळखोन आता ना दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. असल्या दिनवासी काळजान बोधयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत नाम पावो म्हजे पासत आनी धर्मदूतांनी परगटलेलो तोच खरो भावार्थ सांबाळतेल्या आनी शिकयतेल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणे खातीर आमची मागणी आयक.
तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आम्हा समेस्तांचेर दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिब्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखडूंक आनी हें बलिदान भेटोवंक आमी हें भेटोवन दिताव. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिताव. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी जिजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच अवंकार माये मोरयेक भक्तीन वंदिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज भाग्यवंत अवंकार मोरयेन आपले अवंकारपण सांबाळून संवसाराच्या सडवंदाराक जल्म दिलो आनी भोव पवित्र रात आनी ते अवंकार मोरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सुम्या आनी देवाचे सदांच अवंकार मोरयेक भक्तीन आमी वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भाग्यवंत जुजेक तशेंच भाग्यवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोबो, जुवांव, तोमास, जाकोबो, फिलिप, बार्तोलोमेव, माथेव, सिमाव आनी ताद्देव, लीन, क्लेत, क्लेमेंत, किस्त, कार्नेल, सिप्रियन, लॉरेन्स, क्रिसोगन, जुवांव आनी पावलो, कोस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्तसाक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. ससनाच्या केस्तींतलें आमकां निवार आनी तुवें विसून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदरा बापाक दोळे उबारून दिन बसलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली आनी तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया.
बापा आमी तुजे मनियारी आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टां मरणाचो पुनर्जिवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवान देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली वो जिवीत असो उंडो आनी सुडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नितीवान साकरा आबेलाची देणी बावार्थाच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटोवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानवो सर पदवेदरा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशा वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरें सर्वेस्परा आमच्या मरण पावल्ल्या भाव भयणीची तूं काकुळट कर भावार्थाची मोरां सोन ती आमच्या आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्त थंय मेल्ल्या सुबेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यांक तुजे अगणित काकुळतेचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळयोव नाका पूण आमची पथकां बोगोस आनी जुवांव स्तेपन मातियास बर्नाबास इनास अलेक्सांद्र मर्सलिन पेद्रू पेलिसिता परपेत आगाता लुसिया आग्नेस सिसिलिया अनस्तासिया ह्या तुझ्या धर्मदूतांच्या आनी रक्तसाक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशींतून सर्वेस्परा ह्यो सर बरे वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मोनान धरून ताने शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया सर्वेस्परा सर वायटांतल्या आमकां निवार
दया करून या जिविता सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुमियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी.
मोडा कुशालकायन आनी दिनवासे काळजान आमच्या सडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमात आम्ही वांटो घेतलो. ह्याच संवसारान ताच्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं दी आनी सरकार ताच्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद घेवन शाक हात सोन तकले बगावन रावचे. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवान जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करून सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गोवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयलें. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापना वरवीं सर्ग आनी संवसारामध्ये एकवट घडोवन दवरलो. तो तुमकां आपले शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सर्गींच्या सुखाक तुमकां पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवा आनी सदां तुमचे सवे आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक बागी नतलांचे फेस्त आमी मागता. आमचे गोवळी बाप जॉय तशेंच हांगासर हजर आशिल्ल्या सर्वांक खाल सर्वां सोबे आमच्या फिरगजेच्या सर्व भाव भयणींक संतोष भरीत नतलांचे फेस्त. हो संभ्रम अर्था भरीत करूंक वावुरलेल्या सर्वांचो आमी उपकार बावडटा आनी बाळूक जेजूची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. आज फेस्ताक बिरजेंत राविल्ल्या श्री लेस्ली लुईस आनी कुटाम तांकां भेटूं तांचो आमी उपकार बावडटा आनी समेस्तांक पाठयल्ल्या आमच्या मोगाळ गोवळी बापांक आमा समेस्तांचे नांवी देव बरें करूं म्हणटा. सांगातात सहा पेटोवणी केल्ल्या बाब जॉय हाचोय आमी उपकार बावडटा. तशेंच ह्या बलिदानांत भक्तीन वांटो घेतिल्ल्या तुमचो समेस्ताचो उपकार आटयता. सरी कुटाम तांकां भेटूं. मुर्दोम जावन आसात जाता तितले बेगी येवया. प्रिन्स्टन आनी प्रिन्सिया फेर्नांडीस एडबेटू, प्रकाश आनी रेश्मा पासाना एडबेटू, लिओना आनी ओनेल डेसा तांकां भेटूं, फिलोमेना लुबीस पुत्तूर, गिल्बर्ट कर्नेलियो आनी कुटाम काकुंजे, विलियम मार्गरेट फेर्नांडीस आनी कुटाम मिलाग्रेसी, मायकल डिसिल्वा आनी कुटाम उपोर्बी, पीटर लाविना मेंडोन्सा उपोर्बी, आग्नेस डिसोजा सांतेकट्टेबी, प्रेसिल्ला लुईस आनी कुटाम उपोर्बी, इग्नेशियस फ्लाविया मिनेझस मिलाग्रेसिये, अनिल नोरोना आनी कुटाम काकुंजे. तशेंच आतां मीस जाल्लेंच एक मोठवें कार्यक्रम आमच्या ICYMच्या सांद्यांनी मांडून हाडला मुखल्या पोर्टिकोंतू बापा सोब्यांक आमी खात्र तेल्याव आनी सर्वांक जो संतोष वांटतेल्याव आनी हावजी खेळी ते चलोवन व्हरतले. तुमचो साथ भावांक भयणीनो,
व्हडा संतोषान संभ्रमान पूण तशेंच भक्तीन हेच्या पेस्ताचें आचरण आमी केलें. निसायकी देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. हो दीस ताणें आमकां फावो केलो मात्र न्ही, बगार हें बलिदान व्हडा संख्यान सांगाता भेटोवंक ताणें आमकां साध्य केलें. ह्या संदर्भार तुमकां सुमेस्तांक हांव नतालां पेस्ताचे उल्हास पटयतां. बाळका जेजूचीं ती विसनार आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तशेंच परगांवांत आशिल्ल्या आमच्या सरसांद्यांक हांव मागतां. बाळका जेजून हाडलें तें शांत समाधान सदांच आमच्या काळजांनी, कुटुंबांनी आनी आमच्या घरांनी रास करून म्हणलें जावन आसा आमचें प्रार्थना. येत्या त्या आयतारा दिसा आमी भाग्यवान कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. पापा फ्रांसिसान आख्या पवित्र सभेक फाटल्या वर्सांनी दिल्लो उलोव जावन आसा. त्या दिसा कुटुंबाच्यांनी सांगाता मेळोन हें भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करूंक पिरगस जावन आसा एक कुटाम. देखून आमी समेस्तांनी कुटुंबां सांगाता मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचें, धनिया देवाक अर्गां दिवचें आनी आमचीं कुटुंबां त्या भाग्यवंत कुटुंबा सारकीं कर म्हणून ह्या फेस्ता दिसा आमी प्रत्येक तरान मागचें. परत तुमकां सुमेस्तांक नतालां फेस्तांचे उल्हास. जीविताचे रास देव स्वाडाचे
शाबू पोईत काळजा मुरीच्या दुलुबी काळजा मिलारी माये भगवान पुरुषाचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे